विश्वजीत राणे आपुणूच भावी मुख्यमंत्री जातलो अशें लोकांक सांगीत सुटला असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला। आचारसंहिता लागू आसतना लेगीत भलायकी खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची बदली विश्वजीत राणे कशी करपाक शकता असो प्रश्न तेणें ह्या वेळार विचारलो। वेंचणूक आयोगान हे विशीं चवकशी करून कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार केल्या। मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अजूनही इन्फोर्स आसा आणि ज्या तरेन मुख्यमंत्री आणि हेल्थ मिनिस्टर जे आता एक्चुअली तांकां पावर कांयच ना, जस्ट केअर टेकिंग गव्हर्नमेंट म्हणून आसा। ऑलरेडी तेणी जे कोणी इलेक्शनाक तांकां दिसता तांकां सपोर्ट केला म्हणून तेणें रिवेंज घेवपाचें राजकारण ट्रान्सफरींतल्यान सुरू केल्लें आसा। आनीक हांगा वेगळी तरेच्यो ऑर्डर्स ऑलरेडी येवपाक लागलेली आसा। हांगा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची ऑलरेडी डेव्हलपमेंट जावपाची ऑर्डर जाल्ली आसा। पुलीस पर्सनलांकूय थोडा हॅरेसमेंट सुरू जाल्लो आसा। हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तर जीएमसी वचून थंय फोर्सफुली ऑर्डर्स काडपाक तेंचेर दबाव हाडटा ऑफिसरां कडेन, आणि तो हेही थंय सांगता ऑफिसरांक सगळ्याक की आता आपूण मुख्यमंत्री जातलो म्हणून, आणि तेन्ना तुम्ही आपले सगळे ऑर्डर फॉलो करपाक लागा म्हणून। आता ह्या तरेचे जर ह्या वेळार त्या बीजेपीचे लिडर्स असे वागपाक लागले, जर मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आसा, अजून वोटिंग अजूनही चालू आसा सरकारची माहिती प्रमाणे आणि इलेक्शन कमिशनर माहिती प्रमाणे, आणि ह्यो ट्रान्सफरी ते कशे काडपाक शकतात आणि ते सरकारी ऑफिसरांचेर कसो दबाव हाडपाक शकतात हो एक प्रश्न गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक पडटा। आणि आमी मागतात, डिमांड करतात इलेक्शन कमिशना कडेन, हेजे पयलीं आमी लेटर बरयल्लें आसात की इलेक्शन कमिशनान मातशें सक्तीचें जावपाक पडटलें। हो सरकार इलेक्शन कमिशनाक भिना अशें दाखयतात की इलेक्शन कमिशन तेंच्या बॉल्सांत आसा अशें।